सोय करपाक मेळना कित्याक एक पगार जो तेंच्यांनी दवरला एग्रीकल्चर शिक्षकाचो टिचराचो तो कमी आसा. पयल्या वर्साक 3,000 दुसऱ्या वर्साक 6,000 आसा. म्हणटूच कोणूच तुका एग्रीकल्चर ऑफिसर जो 15,000ची नोकरी घेयना कित्याक ताका 25,000ची मेळता म्हणून तो 3 आनी 6,000 कित्याक काम करपाचें. ते एक बदल करपाचे आसा. हांवें 2 वर्सां शिकयल्या एक स्कुलान. स्टुडंट आनीक येवंक सोदतात त्या कोर्साक पूण थंय शिक्षण दिवपाक दुसरो कोण मेळना जाल्यार बंद करचें लागलें. ही परिस्थिती आसा. पूण 11वी 12वेक बरे टिचर आसा आनी बरे हायर सेकंडरी चलता. तशेंच कॉलेज लेवल सद्या गोंयांत ना. पूण 2 प्रयत्न चालू आसा. एक आसा आमचे मंगिरीश पैरायकार जे माजी अध्यक्ष आसा गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीचे. तेणें सावयवेरें तेजे बापायच्या नांवान कृष्ण पैरायकार फावंडेशन केलें. थंय करपाक तो ट्राय करता. वोकेशनल एग्रीकल्चर डिग्री कोर्स. तशेंच डॉन बॉस्कोची संस्था प्रयत्नशील आसा की एग्रीकल्चर कॉलेज हांगासर स्थापन करपाची ICRचे मार्फत. गोवा विद्यापिठाच्या अंडर ओ कोंकण कृषी विद्यापिठाच्या अंडर आसा ते फुडें पोवचे लागतले. सरकारा लागीं चर्चा सुरू आसा आनी आमची अपेक्षा आसा की 2015 ऑगस्ट मेरेन ही कॉलेज गोंयांत ही सोय आमच्या तरणाट्यांक दितली म्हणून. म्हणजे ही जर दोन्ही कॉलेजां उगडली आनी स्थापन जाली तर जितले भुरगे भायर सरतले तांकां ह्या वेगवेगळे जे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटान डायरेक्टली तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो. डिपार्टमेंटान मेळटले ते आसाच पूण एग्रीकल्चर केलें म्हणून ते आपणाचे ल्हानशे कुरकुटान बसपाची गरज ना. अख्ख्या संवसाराक काम करूं येता. ओके, पण तोच तुमचो प्रश्न आसलो की आमी जेन्ना एग्रीकल्चर हो करियर म्हणून विचार करतात तेन्ना हे नोकऱ्यो बीन आसात पण ताचो प्रमाण जे आसा ते जितके आसूंक जाय त्या पेक्षा कमीच आसतले. पण प्रामुख्यान एग्रीकल्चर म्हटल्या उपरांत आमकां लक्षांत येता ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तर एग्रीकल्चरान स्वताचो धंदो करपाक कितें वेगवेगळ्या तरेची संदी आसा? स्वताचे धंदे करपाक खूब आसा. एक म्हणटे रोंपवाटिका नर्सरी करपाची. कलमाची जावं. आतां लोक सोदता की आपणाक शावेराची आंब्याची 2 कलमां जाय म्हणून खंयच मेळना. कोणाक फेर्नांदीन जाय. सोदचें लागता. मेवता पूण सोदचें लागता. असले तर वेरायटी जे आसा जाती ज्यो आसा आंब्याच्यो कोण कलमां करून विकपाक तयार आसा जाल्यार ताका भरपूर डिमांड आसा. काजू कलमाचे लोकांनी करून लाखांनी 2 लाख 3 लाख पासून एक रोंपवाटिकान तयार केल्ले आसा. तशेंच फुलाचे आनी सोबेची झाडाचे ऑर्नमेंटल प्लांट्स नर्सरी म्हणटा ते खूब आसा. गोंयांत पयशे वयता थंय जे नर्सरी आसा थंय गोंयकार ना. गोंयांत रावपी ना. भायले लोक ट्रकान हाडटा आनी झाडां विकता. कित्याक हांगासर डिमांड आसा पूण सप्लाय ना. सप्लाय करपी मनशां सप्लाय करपी हांगासर सेटअप करीत जाल्यार आमी बऱ्या प्रमाणान करूं येता. तशेंच सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक जाल्यार भाजी. आतां आसा ती एक्झॉटीक वेजिटेबल्स जे म्हणटा आमी ब्रोकोली लॅट्यूस पाकचॉय हाका खूब डिमांड वाडला. ट्युरिस्ट हांगासर येता. अख्ख्या संवसाराची ट्युरिस्ट गोंयांत येता. प्रत्येक जाणाची आपणाची रूच आसता. कोण थायलंडाकसून येयला ताका पाकचॉय जाय ताका वॉटर स्पिनॅच जाय ते हांगासर मेळना. आमी पुण्यांतसून हांगासरसून थंयसून हाडटा. ती सगळी भाजी आमी गोंयांत जर व्यवस्थीत आमी तंत्र शिकून घेतलें जाल्यार ती गोंयांत आमी लागवड करूंक शकता आमी. ओके. आनी आमचें एक बरें आसा की जे थंडेचो सिजन आसा तेन्नाच हांगासर ट्युरिस्ट येता. आनी तेन्नाच हे भाजीचें पीक आमी करूंक शकता. पूण ट्युरिस्टाची मांग आनी आमची कॅपॅसिटी करपाक ते एक टायमाचेर आसा. आनी आमी करून दाखयलें आसा फाटल्या 3-4 वर्सांनी लोकांक घरा कडेन पासून ही भाजी कशी वाडोवपाची ती. आनी हे डिप्लोमा कोर्स आसा 11वी 12वी आसा वो 10वी पासून आसा त्या भुरग्यांक आमी शिकोवं येता आनी हेजी गरज आसा. पूण हेजे भायर आसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाचे भायर पासून आतां नर्सरी बी आसा त्या लँडस्केपींग करपाक कोणाची गार्डन करपाक सगळ्यांक आतां ल्हानशे आपणाचे गार्डन बरें इल्लें लॉन करपाक दिसता. थोडे गुलाब लावचे शिकतात आनी लोक थोडे म्हणटा की गुलाब गोंयांत जायना. हांवें करून दाखयलां की एक गुलाबाचे हे लँडस्केपींग खंय एक तर घरांनी तुमी करूं शकता किंवा हॉटेलांनी करूं येता. फॅक्टरींक जाय आतां. आनी लँडस्केपींग आतां मायनीचेरूय जाय. सेजगोवाची मायण आसा आतां वेदांताक आसा तेजे एस्ट्रल गार्डन आसा आयुर्वेदाचें गार्डन आसा दुसरे केल्लें आसा. कित्याक सगळ्यांक ते आतां
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR म्हणून तांकां ते 2% पयशे मोडपा जाय आनी ते हस्त्याचेर मोडपाक तयार आसा. पूण सेजा गोवा पासून अजून सोदता की आपणाक 2 एग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट मेळचे जाल्यार मेळना. प्रायवेट कोण सोदता ताका मेळना. संस्था ICRB सोदता तांकां मेळना. ह्या खातीर गरज आसा आनी हे दोनूय कॉलेज स्थापन जाले आनी वर्साक 100 स्टुडंट सुद्दां भायर जाय जाल्यार तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट गॅरंटीड आसा गोंयांत. म्हाका दिसता तुम्ही सुद्धा एग्रीकल्चरान ऑफिसर असले आणि मागीर तुम्ही ती नोकरी सोडून मागीर एक कन्सल्टन्सीचो व्यवसाय सुरू केलो. म्हणजे त्या नोकरी परस तुम्ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जेन्ना सुरू केलो किंवा स्वताचो व्यवसाय सुरू केलो निश्चितूच थंय जे पयशे आसले ते चड असले. सर हे आमी सगळे उलयले की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ताच्या भायर तुम्ही जो बरो उल्लेख केल्लो की सोबेची फुलां आणि फुलांचो व्यवसाय सुद्धा हांगा खूब तरेचे पार्ट्यो जातात आणि कितें जातात तेन्ना ताचो व्यवसाय सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात 15-20 कोटीचो कारोबार आसा फुलांचो फक्त गोंयांत. ओके. पण तितून गोंयकार खूप खूप कमी आसा. गोंयकारांची 30 लाख सुद्धा जायना. ओके ओके. सर आमी जे म्हणटात पळय की हे तुम्ही जे सांगतात ते आतांच्या भुरग्यांक जे भुरगे आतां नवीन आसा आनी एग्रीकल्चरान तांकां येवपाक जाय तांच्यांनी शिक्षण घेवपा खातीर. पण आमी अशें पळयलां की बदल म्हटलां तशें की ट्रेडिशनली आमचे कितलेशेच फार्मर जे आसात ते हे करतात आपलें शेत रोयतात किंवा आपलं पोट भरतात. जाल्यार हांच्यांनी हे तुमचे सांगतात ते नवें जर तंत्र तांकां शिकपाक जाय तर तांच्यांनी कितें करचें? असे जे आसा जे ऑलरेडी शेतकार आसा आनी तंत्र शिकपाक सोदता सुदार करपाक सोदता तेंचे आसा जाल्यार तांकां 2 कृशी विज्ञान केंद्र आसा KVK जे म्हणटा. एक उत्तर गोवाचे ICRA जागी आसा ओल्ड गोवा आनी एक शेतकी खात्या जागी आसा मडगांवां. ओके. आज जे राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम आसा तेजे कुशिकूच फार्म आसा तो तेंचे जागी आसा. जे उत्तर गोंय आसा तेंचे चालू 3-3 दिसाचे 1 दिसाचे कोर्स चालूच आसा. दक्षिण गोंयांत तितले अजून ना येवंक ना. ओके. पण ह्या सगळ्या हेतून तांकां वेगवेगळ्या तरेचे रोपांची लागवड कशी करपाची तातूंत सुदारीत बियाणे कशे वापरपाचे हाचें शिक्षण त्या केंद्रांनी शिक्षण आसा. आनी जे आमचे एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी आसा तितून नवीन जे तंत्र आसा न्हू ते ताबडतोब शेतकाराक मेळपाक त्याच वर्सा वा फुडल्या वर्सा त्या खातीर एक कृषी विज्ञान केंद्र. ओके. आज जे आसा एक 5 वर्सां फाटले बी आसा जे तंत्र ते शिकोवपाक आमचे जागी फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर आसा. समिती जे म्हणटा ते ओल्ड गोवा सरकारा जागी आसा. पूण ताबडतोब शिकोवपाक ते 2 KVK आसा आमचे कृषी विज्ञान केंद्र. आनी मडगांवचो जो आसा तो आतां तरी मातसो ओके फुडें घेवपाक जाय. सर आतां आमी जे म्हणटा पळय भुरगे जेन्ना म्हणटात की आमी एग्रीकल्चरान कित्याक दिवपाचें कारण आमी हातून पयसो ना आनी तेंचे सांगता आसतना म्हणटात तातूंत प्रोडक्शन कॉस्ट इतलो आसा आनी जे रिटर्न्स मेळटा ते सामके कमी आसता. म्हणजे प्रोडक्शन म्हणजे ताका बियाणे सारें म्हारग जाता जाल्यार हे जे म्हणजे प्रोडक्शन कॉस्ट चड आनी सेलिंग कॉस्ट कमी हे जे गणित आसा ते कशें जमोवपाचें? ही अशी एक फट आनी ही फट चड विस्तार करता कोण जमीन कब्जा करपाक सोदता आनी तेजेर बिल्डिंगां चडोवपाक सोदता ते. ओके. कृषी वेवसाय सोडली जाल्यारूच जमीन ताका ना. पण हे करपाक सरकाराचो कितें तेंको आसा? खंयचे योजना आसात की प्रोडक्शन कॉस्ट कमी करपाक? सरकाराची खूब योजना आसा. शेतकी खात्या जागी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा जागी सिटीजन चार्टर म्हणून बूक आसा तेजेर सगळ्यो स्किमी आसा. भारत सरकाराच्यो आसा आनी गोंय सरकाराच्यो आसा आनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आसा. तितून गोवा सरकाराचो 25% भाग आनी तेंचो 75% भाग आसा भारत सरकाराचो. भरपूर स्किमी आसा. साऱ्याचेर सबसिडी सोडूच फूल उत्पादन करता जाल्यार ताका शेड नेट हावस करपाक 70% सबसिडी आसा. ताका पंप घेतलो वखदां बिखदां मारपाक तेजेर सबसिडी आसा. ताका पाणी दिवपाची सोय करपाक तेजेर सबसिडी आसा. ओके. बियाण्याचेर सबसिडी आसा. विक्रीचेर सबसिडी आसा. ओके. नाल्लाची लागवड करता जाल्यार नाल्लाक तुका 4 रुपया दर मेळ्ळो बाकीचे 4 रुपया सरकार दिता. सुपारी करता जाल्यार 170 रुपया पासून ते दिता. 90 रुपया पासून काजू बियाचेर दिता. तुका गोवा बागायतदार सोसायटीन 65 रुपयांक सुद्दां घेतले जाल्यार तुका बाकीचे 25 रुपया येवपाक जाय ते सरकार दिता. हाचो अर्थ जो प्रोडक्शन कॉस्ट जाका आमी म्हणटा तो बऱ्याच प्रमाणात सकयल येवं शकता आनी जर सुदारीत तंत्रज्ञान जर वापरलें जाल्यार शेती प्रोडक्शनूय वाडूंक शकता आनी तेतून पयसो मेळूंक शकता. नुकसाण जाता म्हणटा तो जो विशय आसा आमच्या जागी ही गैरसमज. आजचे दरे प्रमाणे आजची रेट आतां ती रेट चालू ना.
भात 4 रुपयांक विकताले आमी, आतां 17 रुपया आसा. 17 रुपयांनी फायद्याशीर आसा, नुकसाणी ना ते. ओके सर, आणि एक आमी पळयता की आयज बाजारांत तूं गेले जाल्यार भाजयेचे दर वाडलेले आसात, सगळो रेट वाडलेलो आसा, आणि शेतकारा कडेन जर पळयतलो शेतकारा कडेन तितलो पयसो येना. तेन्ना हो जे मदलें आसा, म्हणजे रेट तर खूब आसा आनी शेतकारा कडेन पयसो तर येना, तर ह्या सगळ्या गजाली कडेन शेतकारांनी कितें करपाक जाय? आमचो एक विचार आसा हितून की शेतकार दलाली करपाक शिकना जाल्यार दलाल काम शिकतले. ओके, म्हणजे मार्केटिंग शेतकाऱ्यांनी शिकपा जाय. ओके. आमी एक ल्हानसो प्रयोग केलो चोडणा गांवांत की तेंचे जे आंबे आसा ताका एक लेबल घालपाचें आनी गॅरंटी दिवपाची की तुमी आंबे घ्या, एक बरे क्वॉलिटीचे आसा, दर तेजी फिक्स आसा आख्या सिजनाक, आनी तुज्या कडेन आंबो कुसलेलो मेळलो, तितून कीड मेवली, लाशे मेवले जाल्यार आमी आंबो तुजे लागीं रिप्लेस करता फुकट. तुज्या घरा येवन फुकट रिप्लेस करता. ओके. 2 वर्सांनी 8 आंबे रिप्लेस करचे लागले. म्हणजे हे अशें अभिनव तंत्र आमकां शिकचें पडटलें शेतकारान, की आपलो माल जो पिकयता तो खंयच्या दलालाक किंवा खंयच्या एजंटाक न येता डायरेक्ट आपल्या जर कंज्युमरा कडेन व्हेलो जाल्यार तो सगळो पयसो शेतकाराक येतलो. आनी आपणाक खात्री आसपा जाय की आपूण जे उत्पन्न करता ते सारके 100% बरे आसा म्हणून. ओके. खर्च तेजे थोडो जास्त जालो जाल्यार गिरायक आसा ते तुका जास्त रेट दिवपाक आसा, पूण ताका गॅरंटी जाय की तो माल जो आसा तो सारको आसा. आनी ही गॅरंटी तूं दिवपाक शकता जाल्यार तूं सांगता ती दर. ओके. सर, आमी हे सगळें पळयलें की आयज बदलत्या काळानुसार एग्रीकल्चरा कडेन एक वेगळो पळोवपाचो दृश्टिकोन आसलो, पण म्हाका जे तुमी जे सांगलां आनी इतले ऑपॉर्च्युनिटी सांगला, म्हणजे आमचे दर्शक जे पळयतात आनी विशेश करून तरणाटी पिढी जी पळयता ती करची प्रभावीत जाली आसतली. शेवटाक तुमी आमच्या भुरग्यांक खंयचो संदेश दिवंक सोदता, जे ऑलरेडी ह्या फिल्डान आसात आनी जे येवपाक सोदतात? हांव 2 संदेश दिवपाक सोदतां. एक जे तरुण आमचे आसा, जे विद्यार्थी आसा, आनी दुसरे तेंच्या शिक्षकाक. पयलो संदेश जो आसा तो शिक्षकांक, तुज्या लागीं शिकपाक जायना जाल्यार शेतान काम करचें पडटा अशें म्हणनाका. बरोबर. कित्याक तांकां दिसता की शेतान काम करपाचें कमी स्टायलाचें आसा म्हणून, तें अशें ना. आनी दुसरें आसा ती विद्यार्थीक शिक्षण करशी कृशी जाल्यार पोट भरपाक तुका केन्नाच मार ना. ओके. आनी तूं तितून बरे पैकी काम करून गांवांत बरो मान दिवपाक. तुमी पयशात हांगासर आसा मिस्टर फार्मर रोझन मेंडोन्सा, ओ डायरेक्टर ऑफ टुरिझम जावन गेलो आसा निखील देसाय, दोगूय एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट. आमदार आसा आमचो विजय सरदेसाय, तो एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट. माजी आमदारूय आसा जितेंद्र देशप्रभू ते आसा. गोंयचो एग्रीकल्चर पयलो एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट जो जाल्लो आसा CX फुर्टाडो, तो सिंगापुराचे बॉटॅनिकल गार्डन्साचो डेप्युटी डायरेक्टर जावन गेल्लो आसा. मान आसा. तेज्या फाटल्यान झाडाक नांव घातलेलें आसा, फिनिक्स फुर्टाडोना म्हणून नांव घातलेलें. इतलो मान आसा अख्ख्या संवसाराक. जाल्यार शेतकी काम शिकलो म्हणून मान कमी जायना, वाडटा. आनी आपणाक भुकेक मरपाचें केन्नाच टायम येना. आनी म्हाका दिसता शेतकी हो असो एकमेव व्यवसाय आसा आनी शेतकार हो असो व्यवसाय आसा जो खऱ्या अर्थान एक दाणो पेरून 100 दाणे निर्माण करता असो म्हाका दिसता आनी खंयचोच व्यवसाय आसचो ना. सर, तुमी हांगा आयले आनी ह्या व्यवसाया विशीं विस्तारान म्हायती दिली त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं ही संदी दिली म्हणून. हे आशिल्ले मिगेल ब्रागांझा, करियर्स इन एग्रीकल्चर ह्या विशयाचेर त्यांनी मोलादीक अशी माहिती दिली. तुमकांय वेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचे आसा जाल्यार मुजरत ह्या ईमेल आयडीचेर आमकां ईमेल करात. आमी तुमच्या ईमेलाची वाट पळयतात. पळयत रावत प्रुडंट.